कुजिराक शैक्षणिक वरदान मेळ्ळा म्हणून एडगेवार हायस्कुलांत जाल्ले पर्यावरण आणि विज्ञान कार्यावळीत मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। एके वटेन ह्या मळाक एक शिक्षणाचे शिक्षण खेळ हाजे एक वरदान कशें आहा। हांगा हो कॉम्प्लेक्स जालो, त्या आडी गोवा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ह्या आडी डेंटल कॉलेज, पलतडी गोवा युनिवर्सिटी, आनी शक्य जाल्लें येणाऱ्या काळान गोवा युनिवर्सिटीक जर तूं मान्य आसत जाल्यार अनेक प्रोफेशनल कॉलेजीस, फार्मासी बी असल्यो कॉलेजीस एक एक करून युनिवर्सिटी कॅम्पसान येवच्यो असो प्रयत्न आमचो आसतलो। म्हणजे हो सगळो पठार जो आसा हो शिक्षणाचो पठार आसतलो आनी ह्या शिक्षणाच्या पठाराचेर एक अत्यंत बरो कार्यक्रम आयज टास्क फोर्सान घडोवन हाडला। कुजिरात सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि झाडां लावपाचें काम रोखडेच हातांत घेतले म्हूण कुजिराक टास्क फोर्साचो चेअरमॅन उलयलो। सबवे GMCचे फुडें जी सबवे आसा फॉर क्रॉसिंग द हायवे अप टू द कॉमन एरियाज, कॉमन रोड्स ऑफ कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स सगळे कडेन क्लोज सर्किट TV लावपाचें। खंय तरी एक भुरग्याच्या, पेरंट्साच्या, टिचर्साच्या, स्टाफाच्या मनान एक सेफ्टीचो भाव आसचो आनी आपूण सेफ आसा, कोण तरी आपल्याचेर नजर दवरता आनी आपल्याच्या फाटल्यान कोण तरी राखपाक आसा, हो एक ताजे फाटल्यान उद्देश आसा। आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली दीस विल बी अ व्हेरी गूड इनिशिएटीव। जेन्ना कॉम्प्लेक्स बांदता तेन्ना खंय तरी थोडीफार झाडाची तोड जाल्ली, थोडीफार बिल्डिंगो आयल्यो आनी ताका कॉम्पेन्सेशन म्हणून आनी हो कुजिरा वाठार तसोच पाचवोचार उरचो म्हणून आमी आनी एक वृक्षारोपणाचो कार्यक्रम हातान घेतला। आमची मांडवी ब्रिज जी कंपनी बांदता L&T, दे हॅव एडॉप्टेड कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स टू ग्रीन देम, टू प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द ट्रीज। दे हॅव प्लांटेड अराउंड 150 ट्रीज इन द कॉम्प्लेक्स, ऑल इन द कॉमन एरियाज। आनी म्हाका दिसता तांच्या एफर्ट्सांतल्यान हो प्रोजेक्ट आनीकय ग्रीन, आनीकय नेचर फ्रेंडली करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा। 5 स्कुलांक कुजिरात व्हरतना सुरवातेक बरोच त्रास जालो। आतां BSNLान रस्तो करपाक, नवी पायपलायन घालपाक आनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफॉर्मर बसोवंक जमीन दिल्ल्यान कुजिरा कॉम्प्लेक्साचे खुबशे प्रश्न खंय तडीक लागतले। GSIDCन कॉम्प्लेक्साक मास्टर प्लॅनूय तयार केला। Major issues were the infrastructural issues like the roads, which the BSNL has given permission, the road is underway. And एक महिना 2 महिन्यान रोड रेडी जातलो। Power was an issue, so the cable is laid, transformers are commissioned. Water is an issue, which the pipeline work is in progress right now. दुसरो इशू आशिल्लो म्हणटा सगळ्यांक व्हडलो मोबिलिटी। म्हणजे जेन्ना 5 स्कुलां शिफ्ट जालीं, 5,500-6 हजार भुरगे हांगा येवपाक लागले, जवळ जवळ 500-600 स्टाफ हांगा येवपाक लागलो, तेन्ना दे नीड टू बी ट्रान्सपोर्टेड इन अ सर्टन टायम फ्रॉम पणजी। सो that also with the help of KTC we are tackling it. We have approached KTC. KTC has been very supportive. Our colleague Carlos Bob, he has taken the initiative, taken the lead to procure 35 buses for Panji. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय सुभाष कुटवळकर।